गोंयांत 22 तारखेक जावपी जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर निमण्या दिसा 48 मतदारसंघांतल्यान सुमार 173 उमेदवारांनी आपले अर्ज वेंचणूक कार्यालयांत दिल्यात. बिरेस्तारा दीस दनपारां 1 मेरेन उमेदवारी अर्ज भरपाची वेळ आशिल्ली. निमण्या दिसा मेरेन गोंयांतल्या 50 जिल्हा पंचायत मतदारसंघांतल्यान वट्ट 350 उमेदवारांनी आपले अर्ज भरून वेंचणूक कार्यालयांनी दिल्यात. तातूंतले उत्तर गोंयांतल्यान 25 मतदारसंघांतल्यान 180 जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान 25 मतदारसंघांतल्यान 170 अर्ज आयल्यात. सगळ्यांत चड 14 उमेदवारी अर्ज रिवण आनी चिमला मतदारसंघांत आसात, जाल्यार सगळ्यांत कमी 3 उमेदवारी अर्ज नगरगांव, पैंगीण आनी सांकवाळ मतदारसंघांत आसात. जिल्हा पंचायतीच्या वेंचणुके खातीर भरिल्ल्या उमेदवारांचे उमेदवारी अर्जांची छाननी शुक्रारा दीस जातली. शेनवारा दीस उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाची निमणी वेळ आसतली, अशी माहिती राज्य वेंचणूक आयोगाचो सचिव मेल्विन वाझान दिल्या. 350 nominations, 180 in North Goa, 170 in South Goa. Total voters in North Goa are 4,18,921, out of which male voters 2,04,571, female voters in North Goa 2,14,350. South Goa total voters 4,11,657, male 2,41,000, female 2,11,616. Total for the state of Goa voters is male 4,04,612, females 4,25,966 for South Goa. Total for Goa is total voters in Goa is 8,30,578. Total number of booths in state of Goa is 1,237, 641 in North Goa and 596 in South Goa. Date and time for scrutiny of nomination papers is 6 March. That's Friday, tomorrow. From 10 hours till the scrutiny is over. Date and time of withdrawal of nomination papers is 7th March, Saturday. It's a working day. 10 to 14 hours. 10 to 2.